मुरगांव सरकारी अनुदानित विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितना पालकांकडल्यान व्हडा प्रमाणात फी घेताले. सरकारा कडल्यान सरकारी अनुदान घेवप आनी दुसरे वाटेन विद्यालयांत प्रवेशाच्या निमतान पालकांकडल्यान फी घेवन पालकांक लुटपाचो प्रकार चलतालो. ताच्या विरोधान वास्कोची नीज गोंयकार रेव्होल्युशनरी फ्रंट संघटनेन आवाज करून शिक्षण खात्या कडेन कागाळ केल्ली. त्या प्रमाण शिक्षण खात्याची संचालक राव हिणें आदेश काडून पालकांकडल्यान फी घेवपाचें बंद करपाचो आदेश दिल्ल्याची माहिती नीज गोंयकार रेव्होल्युशनरी फ्रंट संघटनेन पत्रकार परिशदेन माहिती दिल्या. आतां जी न्यू डायरेक्टर जाल्ली आसा IAS ऑफिसर वंदना राव हेणें एक सर्क्युलर इश्यू केल्लो आसा आनी ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे जितली गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा तांकां लिगल फी जितली आसा तेंची ती आपले कॅलेंडराचेर आनी नोटीस बोर्डाचेर एट द बिगिनींग ऑफ एकेडमीक इयर तेणी मारची पडटली आनी ती फी सुमार 180 रुपीज इतली कमी अशी फीज आसा ती. पूण जी स्कुलां फाटीं जी गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा ही 3,500, 5,000, 10,000 अशी उखलताली भुरग्यां कडल्यान आनी हेजे रिसिप्ट दिनाशिल्ले. ही फी क्लास टिचर घेताली आनी जो पळय फी दिना तेजो रिपोर्ट कार्ड दामून धरताले, दिनाशिल्ले. म्हणून एक वटेन पेरंट्स हे एक ब्लॅकमेल कशें जाताले आनी ते फी तांकां दिवची पडटाली. आनी दुसरी गजाल अशी जाताली की पेरंट्स कोणूच फुडें सरनाशिल्ले कंप्लेन करपाक, कित्याक मागीर भुरग्याक फेल करूं शकता स्कूल. सो हो सदां भंय आसतालो. सो दुसरो पॉयंट जो आसा तितून क्लियरली बरयल्लें आसा की सगळे स्कुलांनी आपलो जो मेन बोर्ड सायन बोर्ड आसा जो स्कुलाच्या नांवाचो तेजेर तेणी क्लियरली बरोवपाक जाय की इट इज अ गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आनी फ्री एज्युकेशन म्हणून. सो दॅट जो पेरंट पयलीं जे ऑलरेडी आसा आनी जे न्यू आतां स्टुडंट जॉयन जातले हांकां पयलींच कळपाक जाय की इट इज नॉट अ प्रायवेट स्कूल, इट इज अ गव्हर्मेंट एडीड स्कूल रन बाय दी गव्हर्मेंट फंड्स. आनी तिसरी गोश्ट जी सांगल्या तेणी ती म्हणजे हे जो पॉयंट आसात हे सगळे आमी करतले म्हणून एक एफिडेवीट तांकां फायल करपाक लायला आनी जे कोण एफिडेवीट फायल करचे ना तेंचेर एक्शन घेतली ती. आनी आमी हेजेर वॉच दवरतले की खंयची स्कूल आतां कोण आतां ही फी घेता कितें करता आमी वॉच दवरतले. आनी दुसरी एक आमी एक इनिशिएटीव काडला तो म्हणजे आमी एक हेल्पलायन नंबर दितले. खंयचोच पेरंटाक जर अशें दिसता की इलिगल कितें चलता गव्हर्मेंट एडीड स्कुलान जाल्यार तेणी इमिडिएटली त्या नंबराचेर आमकां इन्फॉर्म करपाचें. तेंचें नांव आमी गुप्त दवरतले. चडशीं गोंयांत गोवा स्टेटान 60%, 70% एडीड स्कूल आसलेली आनी एडीड स्कूल जी आसा पळय ती सगळीं खंयच्या ना खंयच्या नांवान भुरग्यां कडल्यान पेरंट्सां कडल्यान पयशे घेताली. बेंच सारके करपाक खंयचे आनी कितें मेंटेनन्साक हेच्या नांवान पयशे उखलताली आनी फी 2,000, 3,000 एक भुरग्या कडल्यान वर्साक उखलप. आतां ते अशें जातालें ते खंयसर वयता पळय पयशे ते कोणाक खबर आसनासली आनी हे गव्हर्मेंट डायरेक्टरा कडल्यानूय पयशे घेताले काम करपाक आनी दाखयताले पेरंट्सां कडल्यान आमी हें रिपेर केलें सगळें केलें अशें ह्यो गोश्टी दाखयताले. लास्टाक गव्हर्मेंटाचें नांव लिखतालें तितून. गव्हर्मेंट कांय करना अशें जातालें की आमीच पयशे मोडटा अशें पेरंट्सांक दिसतालें आमीच पयशे मोडटा आनी आमीच हें मेंटेनन्स हें सगळें स्कुलांचें आमीच पळयता. पूण हेजेर आमकां तितून कळ्ळें की खंय तरी हे रिसिप्टूय दिना कांय दिना स्कुलां चडशीं. तेन्ना सगळे कडल्यान आमकां कळ्ळें की हे हितून कितें तरी घोटाळो आसा की 2009च्यान हें चालू जातलें आनी आमकां थंय 12-13 हें कळपाक लागलें सगळें की हे खंय तरी घोटाळे करता आनी हे लाखांनी 25-30 लाख करी एक वर्साक उखलता हे मॅनेजमेंट हे सगळें. आनी तितून हे सगळे हेड मिसीसी इवन मिनिस्टर जावं डायरेक्टर हे सगळे इनवॉल्व आसलेले हेका. हें एकट्याचें काम न्हू, हें सगळें मेळोन हें करताले आनी हेड मिसीसूय ताका जबाबदार आहा, इवन पेरंट्सूय जबाबदार की पेरंट्स कसलीच खबर काडनासली की बाबा हें एज्युकेशन एडीड आसा तेन्ना आपचो रायट हो, पूण तो रायट पासून विचारपाक हें जायनासलें. आनी आमी जो मुद्दो घेतलो पळय तेन्ना पेरंट्सूय आमकां सपोर्ट करनासले कारण थंय खंय तरी भिवपाक लागले फुडें येवपाक. आनी आज पर्यंत एक योगायोग ही डायरेक्टर येयली वंदना राव IPS ऑफिसर थंयसर डायरेक्टर म्हणून तेन्ना हें काम घडोवन येयलें आनी हांव हें सगळें एप्रिशिएट तिका करता आनी हो तें सगळो क्रेडीट तिका दिता कारण ह्या मंत्र्यांक वचून हांव क्रेडीट दिना तेजें.